ना काल हांवें ईमेल केलेली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन करून. सो मॉर्निंग तेंचो एकलो स्टाफ येयलो आनी तेणें दिसता बेश्टे कांय आपोवंक ना कोणाक, हांव नको तो येयलो फोटो मारलो आनी थिंगाच ते आमचे विरेन बाबाचे तेंचे रिलेटिवाक सांगोंक लागलो की आमकां लागना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हे हेल्थाक लागता म्हणून, आनी तो गेलो दिसता. सो म्हाका तेंच्यांनी कॉल केलो ती रावता ती की हो येयला आनी तो गेलो. सो इमिजिएटली हांवें तेंचे चेअरमॅनाक महेश पटेलाक कॉल केलो आनी ताका सांगलें सर म्हणलें तुमचो स्टाफ येयलो विथआवट कॉलिंग द कंप्लेनंट तो कहो हिंगा येवन तेणें इन्स्पेक्शन वो कितें पयलें. ताका कोणें सायट दाखयली ती. आनी मेन इश्यू आहा कितें एटमॉस्फियरान तो रेजिड्यू आसता क्लोरिनाचो तो कितलो आहा कितें आहा हिंगा रावतले लोकांक एफेक्ट जातलो जावचो ना तो चॅक करप तुमचें काम न्हू म्हणलें. सो तेणें मागीर ताका परत हांव नको प्लस MLA दिसता ताका सांगलें तेणें मागीर ताका परत धाडला आतां परत येयले ते मागीर आनी आतां तो ते इक्विपमेंट बाकी घेवन येयले ते चॅक करपाक एरर मारले. आनी मागीर तेन्नाच आमकां हो मेवलो बाबा तो येयलो तो हें जाला म्हणून आनी तेणेंय ते इमिजिएट 5-5 सिंजंटाक आपयले आनी तांकां हें करून आतां हें चॅक जालें कितें. आतां काल इन्सिडेंट जालेलो पळय तेन्ना तांकां ब्रिथींग खूब जाणांक प्रॉब्लेम जालो पण आतां आयज आनीक प्रॉब्लेम जाला. अजून तांकां लागीं रावता तांकां अजून इश्यू आहा. अजून तेंच्यांनी आपणाचे रिलेटिव्स कोण ओल्ड आहा न्हू जाणटी आहा प्रेग्नंट आहा तांकां बामणघाटांतले भायर दवरले फकत चड म्हणजे एज अ प्रिकॉशन कित्याक अजून आमकां वास येता न्हू तुका येयला म्हणजे तुमी अजून पासून सॅटिस्फायड ना की हिंगा सेफ आहा म्हणून आमी सॅटिस्फाय ना अजून. पण डॉक्टर रिकमेंड करता की मातशे पयसूच राव म्हणून थोडे दीस. ओके तुजी मिसेस म्हाका दिसता प्रेग्नंट आहा तुमकां सांगला आमी डॉक्टराक कन्सल्ट केल्ले तो करूं म्हणलो. म्हजें नांव बिटू वेर्णेकर. ओके डॉक्टर म्हणलो ताका ते क्लोरीन म्हणटा पळय तो वास एकदम हार्मफूल ओके तिका मातशें थंय रावंक दिवं नाका म्हणून. सो आमचे कडेन आनीक हें ना शिफ्ट करची पडली न्हू. तुमकां आतां सद्याक खंय दवरल्या मावाड्यान दवरल्या ना सद्या पयलीं म्हाका फ्रेंडागेर रावता. कालचो कितें इन्सिडंट कालचो म्हाका इमिजिएटली ते सकाळीं म्हाज्या घरा कडेन हांवें सपनेलान फोन मारलो म्हाका असो असो इन्सिडंट आहा म्हणून गॅस लीक जाला म्हणून हांव आयलो सकाळीं मॉर्निंग आनी पंचाक आनी तो सपनेला आनी लोकल हेजो कंट्री आयलो तिगूय जाण आमी चॅक केलो हांगासर कांय ना. हांगासर हे एरियेक ताणें फक्त सोडियम बायकार्बोनेट म्हणून कांय ना मावलो फक्त ब्लिचींग पावडर घातला मावलो ब्लिचींग पावडर लिपयलें ना ब्लिचींग पावडर घातला हांवें वास घातलो आनी ओके हांव एग्री जालो ब्लिचींग पावडर आसा म्हणटो कित्याक ब्लिचींग पावडर आनी क्लोरीन ऑलमोस्ट सेम स्मेल येता. मागीर इमिजिएटली हांवें एग्री केलो तिगूय जाण भायर सरले चेडूं खंयचे तरी आयले वयर साकून ताणें म्हाका व्हिडियो दाखयलो आनी फोटोज दाखयले कितें अशें आहा म्हणून इमिजिएटली हांव परतो आयलो पळयत जाल्यार सिलिंडर येणे कवराक प्लास्टीक कवराक घालून लिपोवन दवरलो. हे सांगलें हांवें इमिजिएटली काडलो आनी पळयत जाल्यार तो लीक सिलिंडर. हांवें अशें कित्याक करता काय म्हणलें ऐसा क्यों हिंदी आहलें दिसता. हांवें म्हणलें नहीं मैं डर गया मावलो इसलिए मैंने छुपाया मावलो. हांवें म्हणलें असं मत करो ऐसा और एक लीक आहाय तो निकालो म्हणलें सब लोक तुम हें जातलें म्हणलें प्रॉब्लम जातलें म्हणलें पळय. हांवें काडलो इमिजिएटली हेजेर आंगाडून दवरलो भायर उरलो इल्लें उदक मारलें नळाचें आनी म्हणल्यार तितलो म्हणजे तेजो ऑलमोस्ट ताजो हें जालो काबार म्हणलें मातसो तेजो स्मेल आयलो काबार जाल्लो खाली जाल्लो आनी ते 2 सिलिंडर आहले ते भरलेले आहले. आनी मागीर कितें केलें आमचे इमिजिएटली हांवें कितें केलें फायर आनी पुलीस आनी ज्या टायमार तूं येयलो पळय तेन्ना तुका गमलें तें क्लोरिनाचें म्हणून तें क्लोरीन एक्चुअली स्मेल क्लोरीन फर्स्ट इन्स्टंट पूण ते पळय सिलिंडर आहले तुमकां आयडेंटिफाय जालें की क्लोरिनाचें क्लोरीन म्हाका आयडेंटिफाय जालें हांवें आयडेंटिफाय बिकॉज येल्लो सिलिंडर क्लोरीन हांव ट्रेन हेल्मेट कळ्ळें तुका म्हाका जर हांव नको जाल्यार पिशणातलें हेल्मेट म्हणजे तुका तेन्ना गमलें की क्लोरीन म्हणून कळ्ळो इमिजिएटली हांवें ताका काडलो आनी सिलिंडर घातलो ऑलमोस्ट तो पळयत जाल्यार खाली आसलो खाली म्हणजे कितें तितलो हार्मफूल नासलो कित्याक आमचे हांवें इमिजिएटली फायराक घातलो म्हणजे ताका सपनेलाक म्हणलें फोन मार म्हणलें फायर आनी पुलीस आनी ताका सगळें कितें म्हणलें प्रॉब्लम जातलो म्हणलें हेल्थ इश्यू जातलो इवन एम्बुलन्सूय घाल म्हणजे कॅज्युलिटी जातली म्हणलें सांगलें. मागीर हेल्थ सगळे आयले मागीर हांवें कितें केलें म्हाजो हें आसलो ओल्ड सिंजंटान आसलो म्हाजो फ्रेंड तो सिंजन गौरीश बिडी असो कितें हो सिलिंडर खंय व्हरून दवरूंक शकना. ओके शेतान दवरलो जाल्यार एटमॉस्फिरीक पोल्युशन जातलो. हांवें गौरीश बिडी अशें आहा म्हणलें हो सिलिंडर हाडूंक शकता काय म्हणलें गौरीश बिडी मग तो आपूण आपल्या सिनियरा कडेन विचारता आनी आपूण तुका सांगता मग ताणें मागीर कितें परतो करून तूं घेवन येवंक शकता पूण तुज्या सिनियराचें परमिशन घेतल्यार बरी म्हणलें मावलो कित्याक ऑन द वे कितें जाय. मागीर कितें इमिजिएटली हांवें तो आमच्या एका सिनियराक रुपेशाक मारलो सावंताक मागीर ताणें परतो डिविजन ऑफिसर आमचो शिपात गांवचो ताका म्हणलें तूं मातसो गौरीशा कडेन उलय आमी अशें सिलिंडर शिफ्ट करता. मागीर ताणें म्हाका गौरीश मावलो घेवन यो मावलो. हांवें कसो केलो पुलिसाची गाडी फुडें धाडली कितें फुडें कितें जाय म्हणल्यार ऑब्स्ट्रक्शन
ट्रॅफिक जाम जावन पुलीस तेजी गाडी फुडें घातली. फाटल्यान आमी ते हेजी बॉलेरोची गाडी विथ 3 सिलिंडर, 3 म्हणजे एक लिकेज सिलिंडर आनी 2 सिलिंडर घातले आनी फायर फाटल्यान वॉटर टँडर कित्याक इन केस कितें जालो उदक मारून तरी एटलिस्ट आमी तो कंट्रोल गॅस तरी डायल्यूट करून तशी करून आमी सिंजंटान शिफ्ट केली. पळय म्हज्या हिशोबा प्रमाणे म्हाका विचारीत न्ही जाल्यार स्क्रॅप यार्ड इज ऑल्सो वन टायप ऑफ बिझनेस. स्क्रॅप यार्डूय आसपाक जाय. स्क्रॅप यार्ड नाल्यार तुका सगळ्याक स्क्रॅप जळा मार पडटले. स्क्रॅप यार्ड पूण ते परफेक्टली बऱ्या भशेन रेग्युलेट करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो कंट्रोल आसपाक जाय. तूं कितें दिता, कितें विकता, कितें कसलो धंदो करता हाजेर सगळो हिशोब धरून वेवस्थीत त्या प्रमाणे ते करून स्क्रॅप यार्डाची गरज आसा, तें आसपाक जाय. आनी रेजिडेंस एरियन स्क्रॅप यार्ड उपकारना. एज पर गव्हर्नमेंट गायडलायन भायर आसपाक जाय. हें म्हजें मत. त्या प्रमाणे अशा प्रकारे हे सगळी जितली स्क्रॅप यार्ड आहा ती हांव बंद करची म्हणटा, पूण ती अशा प्रमाणे सारकी वेवस्थीत ती रेग्युलेट करची अशी म्हजें प्रामाणीक मत आसा. हेच्या फुडें सगळे स्क्रॅप यांचो हिशोब तुमी धरतले. त्या स्क्रॅप यार्डाचें आमी पयलीं इन्स्पेक्शन करून ताचेर आमी सगळें पयलीं पळोवपाक जाय की बाबा तो कितें कसलें सामान दवरता, कितें करता, कसलें हे आमी करपाक जाय. त्या ताका लायसन्सीस आसा ते तांणी घेवपाक जाय. सगळें वेवस्थीत ताणें करून ते करपाक जाय. पूण रेजिडेंस एरियन न्ही, रेजिडेंस एरियांची स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती बंद जावपाक. स्क्रॅप यार्ड ही भायर वचपाक जाय खंय. रेजिडेंस स्क्रॅप यार्ड लोकांक जाय पळय तशें जावंक जाय. वाड्यायल्या लोकांक जाय ते भाशेन जावंक जाय. फाटीं तुमच्यानी एक इन्स्पेक्शन केलें स्क्रॅप यार्ड आहा तेजेर अजून काय एक्शन जावंक ना. पळय लोक आमच्या फुड्यान येयला जाल्यार हांव म्हाज्या सायडीच्यान हांव एक्शन घेतलो. म्हणजे आमच्या फुड्यान पावंक जाय कोण तरी. समजलें न्हू. हांव म्हाजे सायडीक कोता कित्याक म्हाजे वाड्याले लोक फुडें सरोंक जाय. आतां पळय आतां सांगलें थिंगा इन्स्पेक्शन बीन तुमी करतले वचून थंय पडटे बीन आपयल्यार वयतलो तो. आनी कितें आहा पळय सुएजीचे आतां हांवें सांगलें की सुएज हाडून उडयता म्हणून. ही सुएज हाडून उडयता आनी फाटल्या दिसांनी एग्जामीन हांव उलयलेलो आहा की ही सुएज पळय उडयता न्हू एक थिंगा एक जागो करूंक जावो. कितें आसता न्हू बिल्डिंगेची सुएज, घरांची सुएज कळ्ळें न्हू. वयता थिंगासर एक वता टँकर सुएज कलेक्ट करपाक अमके पयशे घेता. कळ्ळें न्हू. अमके पयशे घेता आनी ते उडोवपाकय ते पयशे दिता म्हणून काडटा कोणीय काडटा. आपल्या शेतान उडय आनी शेतान उडयले म्हणजे दुसऱ्याच्या शेतांनी वयता. शेतां पिड्यार जाता, गांवची वाट लागता. कळ्ळें न्हू. एक आयडेंटिफाय प्लेस जावंक जाय तिसवाडी वायज, तालुका वायज प्लेस हे जावंक जाय, एरिया जावंक जाय. आनी तांकां फ्रिली ओर एटलीस्ट उडोवंक तरी मेळोंक जाय. तांकांय जागो मेळना, तांकां भितर गेले उडोवपाक तांकां अडयता. हे मागीर कितें वता रातचें मेवता थिंगा थंयसर उडयता. बट सर भायर उडयले जाल्यार इल्लीगल न्हू सर ते. उडोवंक जायना इलिगल. कितें वता उडयले न्हू पुरयता माती घालता पुरयता जेसीबी हाडटा पुरयता चल्ले मात ते थिंगा उरले. पावसान मागीर फुडल्या पावसाक ते वयर सरता. वयर सरले म्हणून थिंगासर मागीर पॅन्डेमीक जावंक शकता. तुमी म्हणटा सर तुमकां जागो दिवंक जाय आनी थंय भायर उडोवंक जाय म्हणटा. हे न्हू पळय हे गोवोरमेंटान न्हू तालुका वायज व्हडले जागे आयडेंटिफाय करूंक जाय. उडोवपाक तिका डंप करपाक. कितें आसता पळय बिल्डिंगेचे आतां स्वेज आसता तांकांय म्हणून हुंय व्हरोंकूच जाय. आतां फाटल्या दिसांनी एके बिल्डिंगेक सांगलें अरे बाबा अशी स्वेज काड तुमची कित्याक रोडार येता म्हणून. ते म्हणटा स्वेज प्लांट आमकां उडयतलो म्हणल्यार जागो ना घालपाक. तांकांय म्हणून एक फॅसिलिटी मेळोंक जाय थ्रू गव्हर्मेंट. सगळे हेजेर ह्या विशयाचेर म्हाका म्हणपाचें म्हणल्यार हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेंट केल्ली आहा. सगळ्याक कितें पळय लागता पळय एटॅच आसा सगळ्याक कंप्लेंट केल्ली आहा. पूण कंप्लेनाचे म्हाका तेजेर रिजल्ट कांयच मेळूंक ना आजून पर्यंत. आतां हांव 4 वर्सां फाटल्यान हांव कंप्लेंट करीता. कित्याक आमकांच लागूंक न्ही. म्हाजें इंटेंशन कितें बाकीचे पळय सरावंडींग लोक आहा ते सेफ आसचे. आनी हें म्हाका पयलेंच कळनासलें कित्याक हें ऑलरेडी जातालें. हांवें ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें पंचायतीक. पंचायतीन कितें केलें एकदां हाडलो आनी कॉम्प्रोमायज केलो रिपोर्ट बरयलो. पंचायत कितें करता फक्त आफयता कॉम्प्रोमायज करता जालें. अशें जावपाक जायना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आतां तरी जावपाकूच जाय. कित्याक दीस इज सिरियस इश्यू. कालचीच गजाल सांगता तुका इतलो आतां जालें तरी पूण काल आमकां रातचें अनइजी फिलींग जालें. ब्रिदींग आनी हें ताळो खडजलो दारां बंद आसून. हांवें कितें केलें म्हाजे फॅमिलीक शिफ्ट केली. हेजी बायली पळय प्रेग्नंट आहा तशें हांगा दोग-तीग जाणां प्रेग्नंट आहा तांकांय मागीर शिफ्ट करचें पडलें आमकां रातचें. आनी आतां कॉम्प्रोमायजाचो मॅटर ना ओन्ली लास्ट फॅमिली. हेल्थाचे हिंगा कोण येवन हें केलां हिंगा सर्वे कितें केलें हेल्थाचे ताचो कोण येयल्लो काय खबर ना. पण आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयले आनी आतां आमदार हांगा सांगलां की लोकांक जाय तशें लोकांक जाय ते जाता आमकां जाय डेमोलिशन. लोकांक जाय डेमोलिशन. डेमोलिशन जाय सर तुमी ओगी रावपा. सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिला ऑलरेडी. लोकांक जाय तेच जातले आनी लोकांक जाय डेमोलिशन. सो डेमोलिशन जाय सर तुमी ओगी रावपा ना. हय तर आमी ओगी रावचे. आनी हांवूय ताका एप्रिशिएट करता एज अ सरपंच. हांवूय ताका एप्रिशिएट करता. काल रोखडोच तो आयलो. म्हाजो फोन हांवें फोन केलो सकाळ फुडें अशें जाल्यार रोखडोच तो आयलो टायम काडूंक ना. आनी इवन तेणें हांगा येवन सुद्दां आमकां म्हणजे फेस केलें कितें जाता पळय त्या प्रॉब्लेमाक. त्या खातीर हांव ताका एप्रिशिएट करता ते गजाली. तुम्ही सांगला की आनी तेणें सांगलां की आतां आपूण फायनल एक्शन घेतलोच. फायनल एक्शन डिमोलिशन. टायम पिरियड म्हाका एक सांग टायम पिरियड बी तसो
कांय दिवंक ना बेगीन एक्शन जातली म्हणून सांगला. तुम्ही आत्ता म्हटलंय की पंचायतीन पावल्या कुठे कॉम्प्रोमायज जाता म्हटलं कॉम्प्रोमायज एज इन कॉम्प्रोमायज म्हणजे कितें जाता सगळे दोनी पार्टींक आपयता थंय बसयता सेक्रेटरी बसता आनी ह्या टायमार फोडपाचें ह्या टायमार फोडपाय ह्या टायमार तांकां न्हिदूंक दी हे इलिगल एक्टिविटीज कितें आमकां कॉम्प्रोमायज करता. सो ह्या बाबतींत तशें जाल्लें हे आमकां कॉम्प्रोमायज करता कोण पंचायत हे बाबा कॉम्प्रोमायज करता अशें ह्या टायमार फोडूंक जायना हें कितें पंचायत की पंचायत सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी इन्क्लुडींग पंचायत सगळे बसता न्ही थंय. ओके म्हणजे तुमकां सजमयता तांकां सजमयना ते आनी हो रिपोर्ट आहा ओके पूण हे 6 म्हयन्या पयलीं जाला आतां न्ही ओके हेका जाले अरावंड वर्स 1.5 वर्स